गोंयांत आनीक 7 जाण कोव्हिड-19चे दुयेंती मेळ्ळ्यात. 7 दुयेंती मेळिल्ल्यान गोंयकारांच्या मनांत भिरांत आसा. गोंयांत कोव्हिड दुयेंसाचो प्रसार जावचो न्ही म्हूण गोंयकारांनी लॉकडावनाचे सगळे नेम पाळिल्ले. गोंयाक केंद्रीय भलायकी खात्यान हरीत क्षेत्राचो दर्जो दिल्लो. मात आतां आनीक 7 दुयेंती मेळिल्ल्यान सगळे वगडावपाची शक्यताय आसा. देशान लॉकडावन केल्लें तेन्ना गोंया भायर कामाक आशिल्ले गोंयकार गोंयांत आयिल्ले. तातूंतल्यान 7 जाण कोव्हिड-19 दुयेंताची लागवण जाल्ल्याचो अहवाल चांचणी केल्या उपरांत भलायकी खात्यान जाहीर केल्लो. तांचेर उपचार करून तांची भलायकी बरी जातकच घरा धाडिल्ले. उपरांत गोंयांत कोरोना दुयेंती नाशिल्ल्यान गोंय ग्रीन क्षेत्र म्हूण जाहीर केल्लें. गोंय सरकारानय गोंय कोव्हिड दुयेंतांतल्यान मुक्त जाल्ल्यान कांय अटींचेर गोंयांतली कांय आस्थापनां उगडी करपा खातीर मेकळीक दिल्ली. ताचोच फायदो कांय जाणांनी घेतिल्ल्याचो दुबाव आसा. गोंया भायल्यान कांय जाण बुधवारा दीस गोंयांत आयल्यात. तांची चांचणी केली तेन्ना 7 जाणांक कोव्हिड-19 दुयेंत जाल्ल्याचो अहवाल आयिल्लो. उपरांत तांचे नमुने गोंय मेडिकलांत चांचणी करपा खातीर धाडिल्ले. कोव्हिड-19 चांचणेंत दुयेंत जाल्ल्यांचो अहवाल आयिल्ले 7 जाण गोंया भायल्यान प्रवास करून गोंयांत आयिल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्या. मुंबयच्यान येयल्ले 6 जाण, एकाच फॅमिलींतले 6 जाण एकेच गाडयेन आयिल्ले. तांची रॅपीड PCR टेस्ट ही पॉझिटिव्ह आयल्या. तांकां आमी क्वॉरंटायन सेंटरान दवरलेले आनी क्वॉरंटायन सेंटरान दवरल्या उपरांत तांची रॅपीड टेस्ट आयल्या उपरांत आमी तांची कन्फर्मेटरी टेस्ट करपा खातीर गोवा मेडिकल कॉलेजीन धाडून दिल्या. आनी तांची कन्फर्मेटरी टेस्ट जर फाल्यां पॉझिटिव्ह आयली जाल्यार त्या 6 जाणांक आमी कोवीड हॉस्पिटलांत शिफ्ट करतले. एक बरी गजाल आसा की त्या 6 जाणांच्या व्यतिरिक्त ते कोणा कडेन तांचो संपर्क येवंक ना. सकाळी ते गोवन रेजिडंट्स आसात आमच्या, पण ते मुंबय रावताले सध्या. पण मुंबयच्यान डायरेक्टली ते क्वॉरंटायन सेंटरान पावले. खंयसरूच कोणा कडेन संपर्क येवंक ना. म्हणून कम्युनिटी ट्रान्समिशन जावपाचो भंय ना किंवा आमकां आनी कोणाकूच क्वॉरंटायन करपाची आमकां गरज ना. दिसता त्याच्या कन्फर्मेटरी टेस्टा खातीर आमी वेट करता. ते जाल्या उपरांतूच आमी कन्फर्म पॉझिटिव्ह म्हणूंक शकतले. तोपर्यंत आमी कन्फर्म पॉझिटिव्ह म्हणूंक शकना. द सेकंड वन ड्रायव्हर इज फ्रॉम द गुजरात. ओके, तो गाडयेचेर आयला, काल गोंयांत एंटर केला. आज ताका सायन्स सिम्पटम्स खंय तरी दिसले पूण इन्फॉर्म केले आनी इन्फॉर्म केल्या उपरांत ताका फक्त थोडेशे सिम्पटम्स दिसता. ताजी टेस्ट कन्फर्म रॅपीड PCR टेस्ट आयल्या, पण ताजी कन्फर्मेटरी टेस्टा खातीर आमी धाडून दिला. ताजी टेस्ट कन्फर्मेटरी आयल्या उपरांत आमी ताका कोवीड हॉस्पिटलांत शिफ्ट करतले. पण अशा पद्दतीन ह्यो इम्पोर्टेड केसीस आसात. गोंयांत रावतले लोक आमी म्हणूंक शकना. म्हणून ताका लागून हांव म्हणटा गोंयच्या लोकांनी भिवून वचपाची गरज ना. ज्या ड्रायव्हराच्या संपर्कान आयल्या तांकां आमी क्वॉरंटायन केल्या, तांची टेस्ट करतले. पण जेन्ना एकदां त्या खातीरच हांव सांगता की गोंयकारांनी म्हाका दिसता शादूर रावपाक जाय. अशा पद्दतीन भायल्यान येवपी लोक जे आसा ते आमकां इन्फॉर्म करचे, तांच्यो टेस्ट करप हे गरजेचें आसा. आनी ताकाच लागून हांव परत परत सांगता की जरी लॉकडावन 4 कंटिन्यू जातलो, आमी सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळप, मास्क वापरप हे अत्यंत गरजेचें आसा. सॅनिटायझर वापरप हे गरजेचें आसा. कारण हो नवीन व्हायरस आसा. कशा पद्दतीन हो पसरतलो हो कळना. आनी जेन्ना आतां ट्रेन बाय रोड हे सगळें सुरू जाता म्हटल्या उपरांत गोंयच्या लोकांची काळजी गोंयच्याच लोकांनी घेवपाक जाय. सरकार पुराय आपल्या तरेन प्रयत्न करीत आसा. आमी कोरोना मुक्त राज्य जाल्लें, एखाद्या इम्पोर्टेड पेशंटा खातीर जाता आसत जाल्यार ताका पर्याय ना. पण आमी तांकांय परत ट्रीट करपा खातीर आमची कोवीड हॉस्पिटल टीम, पुराय एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ सज्ज आसा.